बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बामणीनो, तुम्ही आज ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यान व्हडल्या बाबार्थान आनी बरवशान भरून हांगा तुमी केरीत भाशेन येतात. बायग्योंत आंतोनीची मदत तुमच्या जिवितांत मागूंक जायत्या अडचण्यांक तुमी सांपडलेली आसात. जायत्यो तुमच्या जिवितांत आडकोळी आहात. जायती दुयेंस पिडा आहा. जायते फामिलीनी सारकें ना. आनी हे भाशेन तुमी प्रश्नांक सांपडल्यात. ते प्रश्न घेवन तुमचे आठेविठे घेवन तुमच्यो गरजो घेवन मोगान बाबार्थान आनी विस्वासान तुमी आयल्यात. तर त्यो सगल्यो बायग्योंत आंतोनीच्या पांयां कोडे दवरुया आनी ताचे कडेन मागुया. ताणें त्यो बापाशी व्हरच्यो आनी जें कितें आमी आवंड येता आशेता मागता तें आमकां सगळें ताणें दिवचें. हें करूंक आमचे अस्कोताय ओळखून घेवया, आमचें पातोक ओळखून घेवया आनी हे मिसाची भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक आनी ती फळादीक जावंक मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मुळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन हे मीस भेटयतात सिसेरो आनी आयोना डिसोजा. तांचे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासत मागुया. आमचे फिरगोजेन जायतीं जाण पिडेन पडलेलीं आसात आनी फिरगोजेंतलींच न्हय हेरूय तुमी हांगा आयल्यान जायते तुमची पिडा आहात. जायत्यो तरेच्यो एक एक भाशेची जसो त्यो हे वेळार देवा मुखार घालुया. आनी दोग जाण आमचे इगर्जेचे हांगा फाब्रिकाचे आदले फाब्रिकाचो मेंबर सायमन तो हॉस्पिटलांत आहा GMCन. ते भायर आकीन जो आमचो सगलो कारबार चलयता इगोजेन तोय दोगांयकूय काळजाचो प्रश्न आसा. तांचे पासत दोगांयचे पासत कित्याक आमचे इगोजेन जायती सेवा दितात आनी दिल्या तांकां बेगीनूच बरें कर म्हूण मागुया. आनी हेरूय तुमच्यो गरजो तुमची मागणी तुमचे आवंडे हे वेळार बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारात. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या बायग्योंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं.
आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी हस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हळें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दितां तो खावन दादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची वच आनी हांवें तुका फरमायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं दोन क्रेस्काय मेल्लोले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समर्थ. तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. तुजी खोशी म्हळ्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञांक आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें होड्डें. तोंड जाता उक्तें. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे शीं लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे
शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजूशी येऊन शिसांनी विचारले, स्वर्गाराज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकटुल्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांच्या फुड्यान ताका दवरलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराज्यांत तुमी कशींच भितर सरचींच नात. म्हणटकूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गाराज्यांत सगळ्यावन व्हडलो. स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ थांबोनासतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार न्हय दोंगराचेर सोडून इंडांतली पेल्यान सोरल्या तिका तो सोदूंक वेचोना? आनी हांव तुमकां खरें सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासतल्या न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलो इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखणी तुका ख्रिस्त. मोगाळ बांबडीनो, आतां हे 2 हावेसवर बायग्योन मातयोवाचे आमकां एक किरीत शिकोवन दितात. आमी एका समुदायान ओपोवीत सभेन कशीं जिवंक जाय तें. ही टिचीज अस ऑन कम्युनिटी लिव्हिंग. कशे भाशेन आमी बाराबोर जियेत आसतना आमची वागणूक कशी आसूंक जाय हे 2 हावेसवरांनी बायग्योन मातयो 18वो आनी 19वो हावेसवर आमकां सांगता. आनी जेन्ना शिसांक जाय आसलें, कित्याक जेजू पोत्तून स्वर्गाराज्याच्यो खबरो सांगतालो, पोत्तून आपल्या बापाची खबर सांगतालो, स्वर्गाराज आसा हाची खबर सांगतालो. ताका जाय स्वर्गाराज्यान कसलो दर्जो आसतलो, कोण व्हडलो जातलो, कोण ल्हान जातलो. आनी हें तांकां दाखोवंक तो एकल्या भुरग्याक आपयता, तांचे मदें दवरता आनी एक मॉडल लेसन कशें दिता भुरग्या वयर. म्हणजे भुरगें ल्हान आसतना ताची वागणूक कशी आनी आमी ह्या भुरग्याक कशें वागोवंक जाय तें दोनूय वाटेनी. भुरग्याची वागणूक बायले वाटेन, भुरगें तुवें आहा म्हज्यान ना भायर आहा ताची वागणूक आमी पळोवंक जाय. आनी दुसरे वाटेन हांवें ह्या भुरग्या सोबें कसली वागणूक दवरूंक जाय ताचे वरूय सांगता. पयले सुवातेर एक भुरगें सादें, ल्हानविकायेचें आनी निश्पापी, निरपराधी म्हणटा आमी, सादें तें ल्हान तें भुरगें. भुरग्याच्या मनांत आमी पुर्तुगेज भाशेन म्हणटा मालीस ना. मालीस म्हणजे वायट ना. भुरगें उगतें, सादें आनी खालतें. ती भुरगें आसतना ताका लॉजूय दिसना जायते फावट. मागीर आमी जाणटीं जालीं म्हणटूच इल्लें लॉजांक लागता. पूण धाकटुलीं भुरगीं अमकेच पिरायेक आसतना ती केन्नाच लॉजनात. ती आपले निरपराधीपण घेवन वागतात. पूण पयली वस्त तांच्या जिवितांतली म्हळ्यार खालतिकाय. हें भुरगें सारकें ल्हान आनी सादें आनी तेचे कडेन फट मारूंक जायना. भुरगें सोत सांगता, कित्याक इतली खालतिकायेचें तें. असली खालतिकाय जेजू म्हणटा एका शिशाक आसूंक जाय. तूं तर व्हडलो जातलो, पयलें पावल खालती जाव, ल्हान जाव. जेजून तें तशेंच केलें.
येदो व्हडलो देव तो ल्हान खालती जावन गोरवाच्या गोठ्यान जल्मा देखून मागून पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा ताणें आपणाकूच रितो केलो रिकामो केलो आनी गुलाम जालो. चाकरूच न्हय पूण गुलाम. चाकोर जाय ते बरें, गुलाम सारकें तांकां तांची सुटका लेगून ना इतलो जालो. पयले आपलेंच गुळे उदाहरण दिता, आपूण भुरगो कसो जालो. वयर तावन आयलो आनी हांवें म्हाकाच रितो केलो. जेजूचो शीस सोंपल्यार ही खालतिकाय आनी आमकांच रितें करप गरजेचें. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार भुरगें आवय बापायचेर दल्लोले आहा. भुरगें मेकळेपण ताका ना. आवय बापूय वो ताचो गार्डियन पळय आहा, ताका सांबाळपी आहा, ताचेर दल्लोले आहा. सगळ्या वेळार ताचे आवय बापूय वो ताचो गार्डियन ताका कितें दिवंक जाय तें दिता, गरजेचें दिता, ताका मार्गदर्शन दिता. आनी ते पासत त्या भुरग्यान तांचें आयकूंक जाय. एका क्रिस्ती शिशान जेजू आपलो गुरू कसो मानून घेवंक जाय आनी गुरूची शिकवण आपणावंक जाय. हें शिश्यपण हाचें पयलें वाचप आमकां ताचे वयर कितें सांगता. एसेकियेल प्रवाद्याक एक दर्शन जालें आनी देवान ताका एक कवळो दाखयलो, बरयल्लो. आदीं पुस्तकां नासलीं, पुस्तकां आतां आमच्या काळार आयल्यात, पूण भोव आदीं जेजूच्या तेंपार कवळ्यांचेर बरयतालेत. ताका बिब्लॉस म्हणटालेत आनी थंयच्यान तें उतर आयलां बायबल बिब्लॉस, पेपायरस बिब्लॉस. केळीचे गाबे आहात तेचे भाशेन ताचेर बरयताले. आनी तसलो कवळो फुडल्यानूय बरयल्ले आसा, फाटल्यानूय बरयल्लो आसा. ताका कवळो तो खावंक दिलो. खा, हांव तुका सांगता खा. आनी ताणें तो केलो, कित्याक देव उलयता. आनी तो म्हणटा आपणें केलो तेन्ना गोड गोड मोव कशें आपणाक तो कवळो लागलो. आनीक म्हाका देवान सांगलें वच आनी तुवें पळय केलां ताचे वयर शिकवण दी. देवाचें उतर खावप म्हणल्यार तें भितर घेवप आनी तें दुसऱ्यांक दिवप. हें तें शिश्य आयकता, देव सांगता तितलें आयकता आनी ताचें प्रवचन करता, प्रचार करता. ही दुसरी गुणवंत वस्त एका भुरग्याची दरलेले आसूंक. एक शीस देवाचेर आनी आपल्या गुरूचेर दरलेलो आसा. तिसरी वस्त जेजू सांगता, भुरग्यांक म्हाकाच पळय. जेजू फकत म्हणना म्हज्या म्हयन्यारांत म्हाका पळय, तेवूय म्हणटा दोग तेग जावं एकठांय जाले आसा तातूंत हांव आहा, म्हाका तुय पळय. ओ तूं गरिबांक कितें कोत्ताय, ओ नासतल्यांक कितें कोत्ताय तें तूं म्हाका कोत्ताय, म्हाका तातूंत पळय. जीं गरीबपणाक सांपडल्यान, जांचे कडेन कांय ना, जीं बोणकोणीत आसात, जीं दुयेंत आसात, तांच्यान तूं म्हाका पळय. तितलेंच न्हय पूण एक केरी वस्त सांगता, भुरग्यांक तूं भुरग्यांक पळयता आसतना म्हाका ह्या भुरग्यांक पळय. हांवें म्हणटा भुरग्यांक पळय, कित्याक भुरग्याक त्या काळार दर्जो नासलो. 18 वर्सां जालीं म्हणटूच भुरग्याक दर्जो येतालो. पुरुश लिंगाच्या भुरग्याक 12 वर्सां जालीं म्हणटूच ताका देव मंदिरांत येवंक जातालें, ताच्या आदीं ना. हे भाशेन ह्या भुरग्याची किकोंत कोत्तालेत, ती पोत्तून त्या भुरग्याक दिता. आनी तो म्हणटा म्हाका पळय तातूंत, म्हज्या नांवान त्या भुरग्याक घेता. म्हणजे तें भुरगें म्हजें कशें, हांवूच त्या भुरग्यांत आसां. म्हणजे दुसऱ्यांत आमी जेजूक पळोवंक, एका शिशांत आमी जेजूक पळयता. म्हज्यांतूय जेजू आहा, हांव जेजूचो शीस तितलेंच पुरोना. म्हज्यान जेजू आहा ते भाशेन म्हज्या वांगडा हो शीस आसा ताच्यांतूय जेजू आहा. हेंवूय ही शिकवण बाराबोर आमी कशीं जिवंक जाय ताचे वयर. आनी चवथी वस्त म्हणल्यार कोणाची किकोंत करची न्हय. तें भुरगें म्हणून ताची किकोंत करची न्हय. तूं कितें जाणाय, तुका जाणवाय आहा, तुका गिन्यान फुटलां, किकोंत करची न्हय. शीस दुसऱ्या शिसाची किकोंत करिना. तातूंत तर जेजू आहा
जाल्यार हांव किकोंत करचो ना. किकोंत करलो जाल्यार हांव जेजूचो शिश न्हय. ह्यो 4 वस्तू आयच्या दिसाक जेजू आमच्या दोळे आमकां दवरता एका भुरग्याक दवरून. आनी ते पासत ह्यो 4 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. हांव जेजूचो शिश कसो ल्हानविकायेचो, म्हजीं उतरां ल्हान खालतिकायेची वो हांव गोरवान बोल्लोलो. गोरवाक आनी देवाक पडना. गोरवाक आनी देवाक सोयरीगतूच ना. ते पासत तूं ल्हान जाताय जाल्यार व्हड जातलो शीस कसो. दुसरी वस्त आमी देवाचेर दवरलेली आसा. देव सासाय दिवपी. देव सगलें आमकां दिता. ते पासत आमी हांगा येता ती हाका लागून देवाचेर पाती येता. देवाचेर सगलें दवरलेलें आसा. नाजाल्यार हांगा येवपाचें न्हू आमी. आनी हांगा येता आसतना देवाचेर दवरलेलें आहा देखून बायग्योंत आंतोनीक घेवन देवाशी येता. तो भोक्त आमचो, तो आमचो मोदेल, तो आमचे पासत विनंती करता. आनी जीं आमचीं कामां जायनात, ज्यो आमच्यो पिडा बऱ्यो जायनात, ताचे कडेन तूं माग आनी तो तीं कामां करतलो. ह्यो पिडा बऱ्यो जायनात, त्यो पिडा बऱ्यो करून आमकां सादे भलायकी दितलो. हें सगळें कितें जायना तें देवाची सासायेन जाता. प्रोविडन्स ऑफ गॉड. सो हो देव आमकां सगळें दिता कित्याक आमी ताचेर दवरलेलीं आसा सगळ्यान. ही एक वस्त शीस जाता तो देवाचेर पातयेवन जियेता. तिसरी वस्त शीस जाता तो दुसऱ्यान जेजूक पडयता. हांव आयला हांगासर, हांव तर हांगासर आसा, हांव दुसऱ्यान जेजू पळयता. आमी जेजूची कूड कशी घडोवन हाडटा हांगासर. आनी म्हज्या बोगलेक आहा तो हांव घडये ओळखना, म्हजे दुसरे वाटेन आहा तो हांव घडये ओळखना, तोवूय जेजूच. जे भाशेन म्हज्यान जेजू आहा ताच्यातूय आसा. आनी आमी सगळीं जेजूची कूड कशी एकठांय जावन आमची प्रार्थना उबारता. जरी आमी एक एकलो आयल्या हांगा कम्युनिटी लिवींग म्हणटा तें बाराबोर म्हजें मागणें आयकता ते भशेन ताचें मागणें आयक. मी एक पावटी सांगलोलें गेल्ले त्रेजेन न्हय ते आदले त्रेजेनाक इकले वस्तुरी कडेन दिमी घालूंक जायना. आनी दुसरी ती हेवाटेची दुसरे अंजुनची वा आसागांवची जाल्यार नको. ती आपणा पासत मागिना, आपणा पासत मागूंक आयल्या. ती म्हणूंक लागली सायबा सांतांतून हिचे कडेन दिमी घालूंक जायना, तेचे दिम्यो बऱ्यो कर. आनी तिच्या मागण्या उद्देशीन ती वस्तुरी बरी जाली. त्रेजेन जाता म्हणसर ती दिमी घालूंक लागली. पळय हांव जेजून त्या मनशाक पळयता, ताची गरज हांव ओळखून घेता. काय बरें आमी तर एकमुण्याक आस्ताची जाता, आमचेच पासत मागूंक येता. गोडे तितलो फोड येना जायत. कम्युनिटी लिवींग हें म्हज्या बरोबर म्हजो भाव आहा, म्हजी भयण आहा, सायब हांव तांची गरज नको, पूण तांचे पासतूय हांव मागता. तुजें रोखडें जातलें काम. ज्या मापान तूं दुसऱ्या पासत मागताय आनी दुसऱ्यांक भितर घेताय तुज्या मागण्यान, तुका देव ओदीक देण्यांनी भरता. हो म्हजोच अनुभव. म्हजे पासत तितलो मागिना, पूण दुसऱ्यांचे पासत मागता. आनी मागीर निमाणें म्हज्या जिवितांत अरे हांवें हें मागूंकूच ना, देवान म्हाका तें दिलें. कित्याक हुस्को दुसऱ्यांचो. आनी तुमचे पासत लेगून आमी कालच्या दिसाक मागूंक सुरू केलें. मंगळारा दीस सायबा लोक येतलो हांगासर. ती कितें मागतलीं तांकां ताचें मागणें फोडादीक कर. आयजूय सकाळीं मागलां, सांजेय मागतलो. हे भाशेन आमचें मनूच आमी शीस जाल्यार एक समुदायाचे बागिली आमी हेरांक भितर घेता. आनी चवथे सुवातेर कोणाक आमी पयस करिना. तो कोणूय जावं सगळीं आमी. कित्याक हांव ताच्यान जेजू पळयता देखून हांव ताची किकोंत करिना, हांव ताची बेसारमाय करिना. जेजून म्हणलां भुरग्यांची कोणें बेसारमाय करची न्हू, ते भाशेन दुसऱ्या शिसाची कोणें बेसारमाय करची न्हू. बायगोंत हातून सगल्यांक भितर घेतालो. कसलोय पातकी तो जावं ताची शीं वेतालो. आनी पातकी आसल्यार लेगून ताची शीं वचून उलयतालो. पातकी म्हूण तो भायर उडयनासतलो. ही बायगोंत हातूनची देख आमकां. हांगा तर आमी येता असली देख आमकां आसूंक जाय. अदीक करून आमच्या गोरच्यांक आनी आमच्या शेजाऱ्यांक
आमी किकोंत कोत्ता तांची. आमी तांकां कसलीं कसलीं उतरां उलयता, वायट उलयता तांचें, गाराणी घालता तांचेर. आमीच सारकें नांव आनी दुसऱ्यांकूय सारकें नांव अशें कोत्ता. असलें आमी सोडून दिवया. आमी तर मंगळाराच्या मंगळाराक हांगा येता, आमी बरे भशेन वांटो घेता. आमच्या गोरच्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक वा आमची सोयरीं जीं आमच्या शेजाऱ्याक आहात तांकां वायट करचें न्हय, बरें करचें, तांची किकोंत करची न्हय, तांचें नांव पिड्यार करचें न्हय. हे भाशेन आमी रावचें. आनी अशें कोत्ता जाल्यार इजेकियल प्रवादे भाशेन देव दिता ती उतरां आमी घेवन कवळो खावून दुसऱ्यांक बरेपणां दिवंक वावरतले. हेंच देणे आमकां सगल्यांक आयच्या दिसाक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत तुबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आपले चाली बोलयेंत ओदीक आनी ओदीक देवाचें उतर आपले पोरजेक दिवंक बापा लागीं मागुया. जायती आमची भाव भयणी ओनितीक लागून प्रश्नांनी जियेतात. जेजूचेर ताणें आपलो विस्वास दवरून जिवंक आनी सगल्या आट्या विट्यांक दितायेन फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसा बलिदानान सिसिरो आनी आयोना डिसोजा हाणें आपलें इतेसांव बेचोयलां. भाग्यवंत आतुनीचे विनवणेन तांकां सुबा आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा भाग्योत आंतोनीची विनवणेन आमची इतेसां आमी उचाल्ल्यात. ताचे भायर जायतीं आमच्या काळजां मनांत आसात तीं आमी घेवन आयल्या तिवूय तुज्या मुखार घालता आनी आमी नकळो तेवूय तुज्या मुखार घालता. तुजे काकलुतीन ते आमकां फावो कर आनी आमकां तुज्या पुताची खोरी नीज पाटलावदारां करूंक आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C39 पेज 45. Sombra
kalpapa sokotami ita duka sokotami ita duka papachi kirkoldana Jesus chemas rogon saudi sogla kapka uryan tuhsha Jesus soda children radi. भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदबाक सुरवेस पोर मानून घे. सोर पदवीदार आनी भोव व्हरत्या देवा तुज्या भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मागता. आमच्या गोवण्या काल तुज्या मोगान जिवंक सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरवेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांचे देवा सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भोगतां सोबे तुका मोहिमा मेळटा कित्याक तांचें पुण्याचें इनाम तुजेंच देणें तांकां. पृथ्वीर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवन जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें आमचे अस्कोतायेन धीर आनी गोठाय हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोड दिता आमकां हो हिशोब नासलो जमो आमच्या मोहिमेवन बाबा मडींचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोन तरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही निडी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक
तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartatsu gutpurgutuya. Somia Jesu amio dokata ani ekal sitle prieta ditle pauti tu voi pavan Yesu ami tuje molon porkota. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमी समेजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची आयचे दीस हांगासर हे वेदी भोंवतणी समाजलेल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगेवन जुजे, बायगेवन दोर्नृता, बायगेवन आर्कांज मिंगेल, बायगेवन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन जुजेवाज आमच्या दोर्न प्रांताच्या आस्कऱ्यान सूर्क आनी तुका मानवल्यान हे सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती नोंदवलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सो आमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी हितूंच तिका एकवटान सांबाळ. चो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, a person who belongs to a different faith or to no faith at all, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. कोमियाच्या वेळार आमी गायन घेवया D44 पेज 73.
सोडकीची गोडसाणीचो उंडो परदेसांत सोड आमच्या काळजाचो ये सदांकाळ जातकीर आमचो तूं शेविरे आमच्या जिवनोचो तूं सोडकीची गोडसाणीचो उंडो परदेसांत सोड आमच्या काळजाचो ये सदांकाळ जातकीर आमचो तूं शेविरे आमच्या जिवनोचो एक फामील एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सांदे ओ सदांकाळ तुज्या बेजार सगळीं खावंक सोडगीचो उंडो आमचे आवडे एक फामील एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सांदे ओ सदांकाळ तुज्या बेजार सगळीं खावंक सोडगीचो उंडो आमचे आवडे केले तुझे अवतार काळजा आमची आताची येतात तूं तोडूय आमी तुजी कुशेवून एक जाल्या आमी कोणाक दाखोवन करूंक आमकां दोशी केले तुझे अवतार काळजा आमची आताची येतात तूं तोडूय आमी तुजी कुशेवून एक जाल्या आमी कोणाक दाखोवन करूंक आमकां दोशी एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सांदे ओ सदांकाळ तुज्या बेजार सगळीं खावंक सोडगीचो उंडो आमचे आवडे एक पाय तुज भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सांदे ओ सदांकाळ तुज्या बेजार सगळीं खावंक सोडगीचो उंडो आमचे आवडे उबी रावया प्रार्थुया सूर पोदवेदार देवा तुवें आमकां दिलोल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्यो बायग्योन तांतुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक आमी पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्या सूर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं
वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पुडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दौरूंक दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दौडलीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओरचोरेंच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.
सगळ्याची फुलेच्या तुझ्या